ऍक्च्युली टफ फायट असा ही अपेक्षा आशिल्ली. कारण कित्याक विरोधकांनी डिफेक्शन हो मुद्दो उपस्थित केल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर हांव घर घर भोंवतालो त्या वेळाचेर हे सगळे विशय येताले आणि म्हणूनच ते कळटाले की नेक टू नेक आसा. पण इतलेंय नेक टू नेक आसतलें अशें हांवें गृहीत धरून आशिल्लें. बट क्लोज फायट आसा अशें हांवें धरिल्लें आशिल्लें. पूण कितें फॅक्टर तुमच्या फेवरान गेला अशें दिसता? तुमी कॅम्पेन केलात हो दीस रात. कितें फॅक्टर गेले अशें दिसता तुमकां इन युअर फेवर? डिफेक्शन जर ऑपोजिशनान रेज केल्लें, सो वॉट वॉज द फॅक्टर वीच वेंट इन युअर फेवर? आतां कशें आसा, खूब जाणांनी काम केल्लें आसा. हांवें स्वता पर्सनली थंय सारके 18 days रात दीस काम केल्लें आसा. आणि त्या संदर्भान काही विशय जो आसा, मेन म्हळ्यार ऑपोजिशन जे आशिल्ले ते 3.5 म्हयने पयलू ते काम करपाक लागिल्ले आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाची टिकेटूच फायनल जाल्ले एक इलेक्शन डेट्स डिक्लेअर जाले नंतर उमेदवार सुद्धा कोण आशिल्लो हे सुद्धा काय खबर नाशिल्लें. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी थोडोसो कॅम्पेन टेक ऑफ करपा खातीर खूब उशीर जालो. म्हाका दिसता हो एक पॉसिबिलिटी आसा. जर हेजे पयलू जर आनी जर टायम मेळिल्लो, इवन म्हाका जर स्वता जर टायम मेळिल्लो आसलो जाल्यार खुबसो आनी म्हाका थोडीशी उबार मेळटा. पूण फेवरान कितें गेलें तुमच्या? फेवरान एक म्हणल्यार सरकार टिकपाक जाय. जे एक्झिस्टिंग जे गव्हर्नमेंट जे आसा ते टिकपाक जाय. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येवपाक जाय अशें प्रामुख्यान आमी मुद्दे मांडीत आसताले. आणि जे सरकार जर असलें जाल्यार ज्या कारणा खातीर सुभाष शिरोडकर म्हणटालो की आपल्या मतदारसंघाचो विकास करपाक जाय, तो मतदारसंघाचो जर विकास जर जातलो जाल्यार सरकारान आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि एक 2-3 विशय त्याच बरोबर सुभाष शिरोडकराचे पास्ट थोडे कंट्रिब्युशन जे शैक्षणिक क्षेत्रांत म्हणू नाका, त्या शैक्षणिक क्षेत्रांतल्यान ताणें खुबशी ह्या शिरोड्यान क्रांती घडयलेली आसा. ताची उलोवपाची धुरफूर ना. जर काम जालें ना सुद्दां जाल्यार कन्विन्स करपाची ताजे कडेन ती ताकद आशिल्ली. ह्यो खुबश्यो काही गोष्टी एक फेवरान गेल्ल्यो आसा. 76 मार्जिन आसा हय. टोटल. सो डू यू थिंक की अडेच वर्सां उपरांत जेन्ना परत इलेक्शन जातलें तेन्ना सुभाष शिरोडकर इज ऑलरेडी इन रेड झोन? ताजेर हांव आत्तां उलोवपाक शकना. तो कारण कित्याक राजकारण हे 2 दिसांनीच बदलता. आमी 2.5 वर्सांचे कित्याक उलोवया. तुमकां दिसता की आतां तुमकां कॉम्पिटिशन पिरियड कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोंपलां आफ्टर MGP प्रेसिडेंट डिफीट इन शिरोडा? म्हाका कॉम्पिटिशनच हांव जेन्ना विक्टरी विन जाल्लो आसा तेन्ना म्हाका थंयच्यान कॉम्पिटिशन मागीर कांयच नाशिल्लें. दीस इज नॉट एन एग्जाम्पल. आय हॅव सेट एन एग्जाम्पल. कारण कित्याक एक लक्षांत दवरपाक जाय, आय हॅव डिनायड द नॅशनल पार्टीज टिकेट. दॅट मिन्स म्हाका म्हजे कडेन कितलो कॉन्फिडंट आशिल्लो. आणि नॉर्मली ज्या मतदारसंघातल्यान 2 फावटी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार निवडून आयिल्लो, सर्वोच्च पदाचेर स्पीकर म्हणून बशिल्लो आशिल्लो, सायजेबल वोटिंग आशिल्लें, तरी आसतना दे हॅव ऑफर्ड मी अ टिकेट बट आय हॅव डिनायड द टिकेट बिकॉज आय एम अ ग्रासरूट लेवलाचो सोल्जर जावन आसा. मागीर वर्कर्स कित्याकू दिले म्हणून ते बळी पडपाना. स्वाभिमान हो शब्द जो आसा त्या शब्दाक तक धरून रावपी लोक ह्या पेरूळ मतदारसंघात. म्हाका दिसता जर MGPचे सूर्य मावळटाक कसो आतां आफ्टर द डिफीट ऑफ शिरोडा उलोवपाक लागिल्लें आसा. पण हांव एज अ पॉलिटिशियन येनातल्यान हांव हें उलोवपाक शकना. सध्या MGPन विड्रॉ करुना सपोर्ट. सो इफ BJP ट्रायज टू टेक देम बॅक अगेन, वॉट विल बी युअर स्टँड? No, I don't think that BJP is going to take them inside. But कशें आनी हांव सदांच म्हणत आयिल्लो आसा, MGP आसा पयलीं एक घोडा देपेक जसो दोमो लागता पयलीं, हे सत्तेक लागिल्ले डोंबळे जावन आसा. तांकां काडून उडयले तरी आसतना अजून पर्यंत तांच्यांनी सपोर्ट विड्रॉ करूं ना. हेजोच अर्थ दे स्टील होप, दे हॅव अ स्टील होप दॅट्स BJP तांकां परत तरी आफयतली अशें तांकां दिसता आसतलें. पण तशें जावपाक शकना.
पण हांव एक हेजो चड मोठ्यान घेतला आसतलो कारण ते म्हागेले स्ट्रॉंग विरोधक आशिल्ले चड थिडक कळ्ळें कारण MGP ही एक हांवें ते रिजनल पार्टी म्हणटा पळय न्ही ती सद्या रिजनल पार्टी उरूना ती त्या घरा पुरती त्या गोठ्या पुरती पार्टी उरिल्ली आशिल्ली आतां ती सगळी आतां ते दाव्यांतले सुटून बैल आनी त्यो म्हशी बिशी आतां पळयल्ले कळ्ळें न्ही तातूंत आनी कांय जावपाना डू यू थिंक की सुदीन ढवळीकाराक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन तयार करपा खातीर बीजेपीन काम करपा जाय आतां ताज्या मतदारसंघात The BJP have already announced no yesterday. The party president has already announced. ताणें चॅलेंज दिलें ताका डिझाईन जावणी रिजायन कॉन्टेस्ट करपा करता न्ही फुडलें इलेक्शन तो रिजायन कित्याक करता? ना डेफिनेटली पळय प्रत्येक पार्टी जर ग्रो जर करपाक जर जाय बीजेपीक किंवा काँग्रेसीक जाल्यार प्रत्येक जाणांनी काम करप हें खूब म्हत्वाचें आहा हांव इंडिपेंडंट आसा म्हजे कडेन 2 गोविंद ना जाल्यार हांव दुसरो गोविंद थंय प्रोजेक्ट करता आशिल्लो सो तू इंडिपेंडंटच रावतलो केन्ना पार्टी जॉइन जावचो नो हांव इंडिपेंडंट आसा गोविंद सुदीन ढवळीकरांचें मंत्रीपद काडलें ऐन वेळा इलेक्शन चालू म्हणजे प्रचार सुरू असताना हय. तो फायदो जालो सेवड्यान डेफिनेटली पूण तो लॉसूय जालो सावथ गोवन लोकसभेक ना लॉस जालें ना कशें आसा आतां मडकयचोच आमी ट्रेंड घेवया मडकय हेजे पयलू भारतीय जनता पक्षाक लीड आशिल्ली पूण आज ढवळीकरान सपोर्ट विड्रॉ करून सुद्धा स्टील मडकय भारतीय जनता पक्षाक लीड मेळिल्ली आसा दॅट इज अ क्वेश्चन डज नॉट कशें आसा फाटलो तुमी सांग्या वयलो थोडोसो काडात कुडचडेचो काडात काणकोणचो काडात त्या थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी थोडी वोटिंग मायनस जाली आणि 5,000 मतं जर काडली न्ही नरेंद्र सावयकार वूड हॅव थ्रू कळ्ळें इवन मोर्मो गोवा घेयात किंवा बाकीचे थोडे कोर्तालीमची कॉन्स्टिट्युएन्सी घेयात ह्यो आनीक 1,000 वोट्स जर काडिल्ले आशिल्ले न्ही मडकय आमी कितले टॅकल केले एक्चुअली लीड वॉज सपोज टू गेट कारण मडकयचे लोकांक पूण आतां खबर आहा न्ही लोकांक कळिल्लें आहा हे आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कितेंय करपाक शकता म्हणून आनी हो कौलो मडकयच्या लोकांनी दिल्लो आसा दीस इज द सिग्नल दीस इज द मेसेज सरकार 5 वर्सांचो टेन्युअर पूर्ण करता आणि म्हाका दिसता आतां तो इझी आसा 5 वर्सांचो टेन्युअर पूर्ण करता